बिरेस्तारा सांजेर समाज कल्याण संचालनालयाच्या इमारतीच्या सिलिंगाचो थोडो भाग कोसळिल्लो। सुदैवान तातूंत कोणाक जीवितहानी जावंक नाशिल्ली। होच विशय घेवन शुक्रारा काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी भौशीक बांदकाम खात्याचेर मोर्चा व्हेलो। इमारतीची सामकी वायट अवतिकाय जाल्या म्हणून संबंधीत खात्यान PWDक 3 फावटी पत्र बरयिल्ले खंय, मात अजून मेरेन ताच्या दुरुस्तीचे काम करूंक ना। ताका लागून काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर आक्रमक जाले। पोर्तुगीज कालीन समाज कल्याण संचालनालयाच्या इमारतीचे ऑडिट करचे म्हणून काँग्रेसीन मागणी केल्या। काल जी सोशल वेलफेअराची ज्या बिल्डिंगेचे छत पडले वयल्यान छप्पर ते विचारपाक म्हणून आज हांगा आयिल्ले। तांचे कडेन जापो कांयच ना। तुम्ही पळयलां आसतलें की प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर आनी चीफ इंजिनियरान तोंड सुद्दां उडूना। आनी मजा अशी म्हणल्यार 2023च्या सेशनान जेन्ना आमी ताका उत्तर विचारलेलें, एक स्पेसिफीक क्वेश्चन विचारिल्लो, त्या क्वेश्चनान ताणें एक एनेक्शर दिला आनी त्या एनेक्शरान तो हांव फक्त कालच्याच बिल्डिंगेचे उलयतां, जे डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेअर पणजेचे जे ऑफिस आहा तातूंत तो सांगता की 250 ऑफिसर ते कामाक आसा आनी ऑफिशियल वर्किंग त्या भायर सेपरेट आसा। आनी थंय लोक येता। अरे लोक येता कोण थंय त्या बिल्डिंगेन? थंय पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी येता, थंय विडो येता, थंय सिनियर सिटीजन येता। आनी ते कोण? जे हे सरकार पळय तांकां सोशल वेलफेअर स्किमी अंडर जे पैसे मेळना, जे लोकांक त्रास जाता ते लोक थंय येता। त्या बिल्डिंगेचे हो सांगता की सिन्स 2020 ही बिल्डिंग इज फाउंड इन डिटोरेटेड कंडिशन। 4 वर्सां जाली ते ताजो स्ट्रक्चरल ऑडिट करना। सो आमचो डिमांड आसा, आमी ताका डिमांड केला की येता त्या सेशनाक ताणें सुओ मोटो हे सगळ्यो ज्यो 168 बिल्डिंग विच आर इन बॅड वर्स्ट डायलेपिलेटेड कंडिशन त्यो ताणें घेवच्यो। सरकाराक ताणें सांगचें की हे इमिजिएटली चालू जावपाक जाय। ताका आमी विचारलें सरकारा कडेन पयशे ना जाल्यार सांग, वी वील स्टँड विथ यू। कित्याक सरकार नाका ते पयशे मोडटा। जे गोंयचे हेरिटेज बिल्डिंग आहा थंय प्रोटेक्ट करपाक सरकार पयशे मोडना। ही हॅज अश्युअर्ड अस की येता त्या सेशनाक ताणें सांगला सुओ मोटो की 27 तो जाले म्हणटा दॅट वी वील टेबल आनी वी वील स्टार्ट इमिजिएटली। ताका आमी सांगला हे जर जायना जाल्यार आमी ऑगस्टान हांगा परत येता। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान विनायक सामंत।